आयज आमी सगळीं हिंगा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे 5 विलेजीस आहाय ते विलेजांतले थोडेशे रेप्रेझेंटेटीव एकठांय जावन आयज हिंगा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आमचे मदें कांसालीचो सरपंच आहा, केलोसींचो सरपंच आहा, थोडेशे प्रॉमिनंट वेल्सांचो थोडे सोशल वर्कर्स आहाय आनी हे सगळे रेप्रेझेंटेटिव्स आहाय फ्रॉम ऑल डिफरंट विलेजीस पर्टेनिंग टू द कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज मुख्य कारण म्हळ्यार आमी चोयलां की टायम एंड अगेन आमच्या MLAचेर एलिगेशन्स घातले. अँड रिसंटली काल एक व्हिडिओ भायर काडला ओलेन्सियो म्हणटाय तेणें सेईंग लायक आमचो MLA कांय कोन्ना आनी डिफरंट थिंग्स. म्हाका हांव एज अ कोर्तालीम विलेजा सरपंच म्हूण म्हाका एकूच सांगपा जाय, द रिसंट इशू दॅट हॅज टेकन प्लेस वॉज तो ऊज पेटलो तो आमच्या कुट्टाळे विलेजान. द फायर हॅड टेकन प्लेस म्हाका दिसता 6 तारखेर रातचे मोदयां रातीर तो जाल्लो. आनी त्या दिसाक न्हू म्हाका दिसता तुमी बीन तो ऑलरेडी कॅप्चर केलो आहा मिडियान. आमचो MLA ओडेस ओर देखून सायटीर आहलो सकाळचे अर्ली मॉर्निंग आनी ते लायव्ह गेलोले. ते कोणाच्यान डिनाय करपाक जायना. ते जाच जायन सकाळ ओडिसा जाच जायन ते आमकां देखून एक्चुअली हॉल म्हळ्यार आमकां खबर आसपाक जालो. इवन वी वर नॉट अवेर, बट आमचो MLA अलॉंग विथ द पंच ऑफ दॅट एरिया तांकां घेवन तो ऑलरेडी थिंग वचोन ही कॉर्डिनेटेड विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज. ओके, दुसरे दिसा सकाळीं अगेन हांव पूण 10 वरांचेर थिंगा पावलां. म्हज्या पयलां आमचो MLA थिंग येवन ही कॉर्डिनेटेड विथ द नेवी पीपल, ही कॉर्डिनेटेड विथ द PI, पुलीस फोर्स, तालाटी आमचो आहलो थिंगा, 5 मेंबर आहले. हेंकां सगळ्यांक घेवन तो आपूण जायन सकयल देंवन ते रानांत सकयल देंवन आपूण खूद वचोन थिंगा तेणी तांकां पुलीस फायर फोर्सा बी सगळ्यांक हेल्प केला. हांवें म्हज्या दोळ्यान केला. आय एम द आय विटनस फॉर दीस. ओके, आनी हांव थिंगा उबें आहलोलें एंड एवरीबडी नोज बिकॉज तुमी म्हाका दिसता प्रेसानूय बीन ऑलरेडी कॅप्चर केलो आहा ते. आय थिंक दॅट वॉज ऑन 8th of March इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. नाव इतली केलो आसतना देखून आमकां काल एक व्हिडिओ दिसती पडटा सेईंग MLA असो पुना म्हण. दिस इज लायक लोकांक पिशा काडपाक सोदता ह्यो कोणा म्हाका कांय खबर ना. बट वन थिंग आय वॉन्ट टू बी व्हेरी क्लियर की आमचो MLA आपणाको जात ती भाशेन जात तितले आउट ऑफ वे वचोन केला. म्हाका दिसता कोणूय MLA उज्या भितर वचोन हें करतालो. बट दॅट ऑल्सो आय हॅव विटनस. आय एम द आय विटनस ऑफ दीस ऊज पेट्ट ते राना भितर वचोन तेणें फायर फोर्सांक तांकां हेल्प केलो आहा. पुलीस कंप्लेन केलें ना कितें म्हाका तें एकूच सांगूंक जाय. आनी कोणाकूय जर तो विलेजान दिसता MLA आनी पुलीस आजून देखून कांय इन्वेस्टिगेशन केलें ना, यू आर मोस्ट वेलकम टू द पुलीस स्टेशन, वेर्ना पुलीस स्टेशना वसाय आनी यू आल ओपन द फायल्स. आनी आय थिंक द PI वील बी वेरी तुमकां ओपनली दाखयतलो कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तेंचें आनी कितें. आनी तरी पूण कोणाक दिसता आजून देखून इन्वेस्टिगेशन चालना आनी कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आहा, यू आर फ्री टू गो एंड कंप्लेन टू द पुलीस स्टेशन. तुमकां कोणें आडयलो ना. हे भाशेन प्रेस घेवन विडियोज करून लोकांक मिसगायड कोन्ना काय. वी नो वॉट आर MLA इज डुईंग. वी आनी सगळ्यांकूच दिसती पडटा आमचो MLA प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी हें घेवन तें घेवन हें कोन्ना व्हडलें आपणागे शो मारना. ही इज डुईंग इट. एक पावटी आमकां सरपंच जावन आमकां देखून खबर आसना आमगे MLAन कितें केलें तें. 2-3 दिसान आमकां कळटा हें काम MLA लागून जालें म्हण. हांव तेका लागून हांव सांगता जी वी आर व्हेरी ग्रेटफूल टू हॅव सच अ डावन टू द अर्थ MLA आय कॅन से, जो मोटरसायकल घेवन भोंवता आनी रस्त्याचेर देखून तेका बाबडे सांगता आपणें हें काम जालें ना म्हण. दॅट ऑल्सो ही इज बीन आन्सरींग द कॉल्स टू. माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाकूच दिसता की आयच्यान आमी आमच्या MLAकूय बीन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन रिक्वेस्ट केला, सी henceforth never react on any of the videos or conferences which are against him. तुम्ही कितलेय व्हिडिओज करे आनी कितलेय करे, आमी आतां आमच्या सराकूय सांगलां MLA की यू कीप ऑन डुईंग युअर गुड वर्क. तूं तुजें काम चालू करीत राव. आमी सदां तेजे बरोबर आसतले. आनी असले शिंबोर देखून व्हिडिओ केले जाल्यार इट वील नॉट मेक एनी डिफरन्स टू आवर MLA. सांगपाचो विलेज पंचायत मेंबर. सो हांव तो एलिगेशन घातला ओलेन्सियोन ते सगळे फॉल्स आसा. बिकॉज तो ग्रावंडार केन्नाच आसना आनी सर सदांच ग्रावंडार आसता. सो हांव ताका सांगता एलिगेशन घालचे पयले फॅक्ट फायंड कर आनी बेस्टीज एलिगेशन घाल नाका. दुसरें कितें उजो सगळे कडेन लागला. आख्खे स्टेटीन एक कडेन उजो सगळे कडेन लागलेलो आसा. आनी तशें करून आमच्या सांकवाड्यानूय उजो लागलो. तेन्ना काल आमी सराक सायटीर वचून तें इन्स्पेक्शन केलां आनी सरान थिंगाय बी येवन चॅक केल्यान एश्युरन्स दिला रेजिडेंट्साक की तेजे वयर ऑलरेडी कारवाय चलता म्हूण आनी फ्युचर कॉपरेशन तेजें आसतलें म्हूण. सो हांव ताका सांगता बेश्टी एलिगेशन घालून सराचें नांव पिड्यार करनाका. आसता हांव कुट्टाड्यां असो सोशल एक्टिविस्ट. आयज
हे कॉन्फरन्स प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना हांव एकूच हे मिडियमांतल्यान उलो मारपाक सोदतां की आमचे जावं जर कोण सोशल एक्टिविस्ट मागीर आनी कोण जावं आतां हो आमचो कोण तो ओलांचियो जेन्ना आमी सोशल लायफान वी हॅव टू मेंटेन द डिग्निटी वॉट एवर वी आर टॉकिंग वी शूड बी एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबल वी कॅन सिम्पली जस्ट गो ऑन बस्टिंग आतां तेणें आतां बाकीच्यांनी सांगलां ते भशेन इवन म्हाका पासून हांवें प्रत्यक्षान MLA पळयला क्लोजसून जो जे जाग्यार वचपाक नाका ते कोण हात घालपाक पांय घालपाक भितात थिंगा हो मनीस वचपी प्रोसिजर सी हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुमचो सरकार आयकना कोर्ट आहा सिवील कोर्ट आहा क्रिमिनल कोर्ट आहा ऑनरेबल हाय कोर्ट आहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आहा तुमी आज पासून खंयचेय स्टेप घेयले की बाबा आमचो हो सरकार आयकना हो सरकार आमकां नीत दिना नीत तरी एक गोवा गव्हर्मेंट दिना सो देर आर अदर स्टेप्स ते तुमी पाळले ना पूण तूं सगळ्यांक धमकी दिता सगळ्यांक डायरेक्ट कोता म्हणल्यार तूं कोण हांव ताका विचारूंक सोदतां हें डायरेक्शन तूं कोणाक दिता आनी तूं कोण म्हूण तूं एक पंच न्हू तूं एक झिरो जायन तूं भोंवता आनी दुसरें हांव ताका विचारूंक सोदतां की बाबा तूं जायत्या ऑर्गनायजेशनां लिडर म्हूण तूं दाखयता खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक तूं सक्सीड जाला आनी कोणा पासून तुवें एक सर्टिफिकेट हाडल्या तूं युनियन लिडर कितले जाणां फिक्स केले कितले जाणां कंपनी तुवें जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आहाय ते भायर उडयले असलें कितें केलां तूं बेश्टो उलयता दुसरें तेजेर एलिगेशन घाता MLAचेर आज आमी MLA बरोबर आज इतलो लोक आहा सरपंच ब्रांचीस आहाय डिफरंट विलेजी लोक येयला कित्याक येयला तांकां दुखलां की आमचो MLA आज इतलो आपल्याचो जीव रिस्कांत घालून ही काम कोता आनी तेजेर तूं एकलो मनीस एलिगेशन कोता हें फॉल्स उजो लागून तो कसो लागलो कोणें घातलो तो अजून पर्यंत खबर ना बट आमचे MLA तूं ते सायडीर वचोन सगळे पयले आनीक ताणें हेलिकॉप्टर हाडले जावं फायर ब्रिगेड हाडल्यो जावं उदकाचे टँकर हाडून ताणें उजो कांट्रोलान हाडलो हे तुमी मिडियाचेर पयलां आसतलें हे आमकां अभिमान भोगता आमचो MLA कशे भाशेन आमकां आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी बरे भाशेन सांबाळपाक वो दवरता तो इतलें सांगून हांव देव बरें करूं आमगेले आमगे ओलेन्सियो बाब आहा तो बेश्टो आमगे MLAचे अनफेअर एलिगेशन जाता सो म्हाका दिसता ते इट इज नॉट रायट सो म्हाका दिसलें की सिन्स MLA इज कॉपरेटींग विथ अस ऑन ऑल फ्रंट्स आनी सारको डावन टू अर्थ मनीस ऐसा म्हणजे ऐसा अनफेअरनेस इज अनकॉल्ड फॉर सो ताका लागून आयल्लो प्रेस कॉन्फरन्सान